प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 5वो विसवोर, वोड 1 ते 20 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 5 वर्सेस 1 to 20. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. ते दर्याचे पेले तोडीक जेराजेनाच्या मुलकांत पावले आनी जेजू ओड्यांतलो भायर सरतोच मेळो आत्मो बसलोलो एक मनीस समाधी मदलो भायर सरोन रोखडोच ताका मेळूंक आयलो. ताणें समाधी मदें आपले बिराड केल्लें आनी सांकल्यांनी लेगून कोणाच्यान ताका बांदूंक जाय नासलें, कित्याक सोबार पावटी ताका कोड्यांनी आनी सांकल्यांनी बांदलोलो. पूण ताणें सांकल्यो तोडल्यो आनी कोडे मोडून उडयले. कोणाच्यान ताका दोमावंक जाय नासलें. सगळे वेळार दिसाचो तसो रातचो तो समाधी मदें आनी दोंगराचेर आसतालो आनी उयेली मारून आपणाकूच फातरांनी गावे कोत्तालो. पयसतान जेजूक पळोवन तो धांवून आयलो, ताचे मुखार सरपटलो आनी व्हडल्यान बोब मारून ताणें म्हणलें, जेजू भोव व्हडते देवाच्या पुता, म्हजे कडेन तुका कसलें काम आसा? देवाच्यान तुजे लागीं हात जोडून मागता, म्हाका दोगडाय नाका. कित्याक जेजू ताका म्हणटालो, मेळ्या आत्म्या, ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी जेजून ताका विचारलें, तुजें नांव कितें? आनी ताणें ताका जाप दिली, म्हजें नांव लॉस्कोर, कित्याक आमी खूब जाण. आनी आपणाक मुलका भायर घालिनाका म्हूण ताणें ताचे कडेन लाल लिवून मागलें. थंय दोंगरा लागीं दुकरांचो एक व्हड हिंड चोडटालो आनी देंवचार ताचे लागीं अशें मागूंक लागले, आमकां त्या दुकरांनी धाड, ताचे भितर आमकां रिगून दी. जेजून तांकां रोजा दिली आनी ते मेळे आत्मे भायर सरून दुकरांनी रिगले आनी सुमार 2000 दुकरांचो तो आख्खो हिंड कोडशा वेल्यान दर्यांत शेवटलो आनी बुडून मेलो. तांचे राखणे पळून गेले आनी नगरांत आनी खेडे गांवांनी तांणी ही खबर कळीत केली आनी लोक कितें जालां तें पळोवंक आयलो. आनी जेजू चडशे येवन देंवचार कोश्टायतालो तो मनीस म्हणजे जाचेर लॉस्कोर बसलोलें तोच आंगावळी न्हेसून आनी तकलेन सारको जाल्लो थंय बसला तो पळोवन ती भियेली. जाणी देंवचार बसलेल्याक कितें घडलें आनी दुकरा विशीं कितें जालें तें देखलेलें तांणी हेरांक सांगलें. तेन्ना तो लोक आपल्या मुलकांतलो भायर सरून वच म्हूण जेजू कडेन मागूंक लागलो. आनी तो ओड्यार चडटाना देंवचार बसलोलो तो मनीस आपणाक ताच्या सांगाता रावंक दी म्हूण मागूंक लागलो. पूण जेजून दिलें ना आनी ताका सांगलें, तुजे घरा आनी तुज्या लोकांशी वच आनी सर्वेस्परान तुजे खातीर केद्यो व्हडल्यो वस्तू केल्यो आनी कशी ताणें तुजी दया केली ती तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणा खातीर केद्यो व्हडल्यो कोन्यो केल्यो त्यो 10 नगरांच्या मुलकांत परगटूंक लागलो आनी सगळी अजाप जाली. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू आतां व्हड्यार आपल्या शिसां बरोबर वचोन तो पेली तोडी पावता आनी थंयसर एक देंवचार बसलेलो मनीस आसा. आनी भाव भयणींनो, ह्या दिसा कितें घडलेलें? जेजून आपल्या शिसांक ओपारांनी शिकयल्लो, ताणें सगल्यांक तांकां बरी सोजमण दिल्ली उतराची. तें मोड येयल्लें, तें मोड ताणें शांत केलें आनी आतां ताजे उपरांत ते पेली तोडी पावले आनी पेली तोडी पावतकूच थंयसर एक देंवचार बसलो मनीस आसा. आनी जेजू त्या देंवचार बसलेल्या मनशाक बरो कोत्ता. ताका कितें कोत्ता? ते सगळे जे देंवचार ताजे बरोबर 2000 देंवचार आसले एका मनशा बरोबर, ताका ती सुटका दिता. ते देंवचार दुकरा मदें धाडटा. ते दुकर सगळे त्या दर्यान वेतात, ते बुडटात, मोडटात आनी लोक जेजूक म्हणटा, तूं हांगासरलो वच. पूण जेन्ना जो मनीस थंयसर आसा, भाव भयणींनो, ज्या मनशाक ते देंवचार बसलेले, ताका आतां पेकोणी मेवता. तो आतां समजता की आतां तो जेजू बरोबर येतलो. जेजू ताका ताजे बरोबर एक शीस कोत्तलो आनी जेजू बरोबर तो आतां देवाचें उतर परगट कोत्तलो. पूण भाव भयणींनो, जेजू ताका कितें सांगता जेन्ना तो म्हणटा, जेजू हांव तुजे बरोबर येता. जेजू ताका म्हणटा, तुज्या घरा आनी तुज्या लोकांशी वच आनी स्वरेस्परान तुजे खातीर केद्यो व्हडल्यो वस्तू केल्यात आनी कशी ताणें तुजी दया केल्या तें ताका सांग. भाव भयणींनो,
जेन्ना ह्या मनशाक सुटका मेवता, जेन्ना ह्या मनशा वयले सगळे देंवचार पयस जाता, आतां तो थिंचोर आतां एक सुरो ना, तो ताका आतां ताच्या पोत्तून ताच्या घरा कडेन वचूंक जाता, ताच्यान एक बरें जिवीत जिवंक जाता. ताणें कितें करूंक जाय आसलें? वय आपल्या आतां इतले दीस तो थिंचोर पेलेतोडी आसलो, थिंचोर दोंगरांनी आसलो, तो कितलो इतलें वायट कोत्तालो, कित्याक ते देंवचार जे ताका ताचे भितर आसले ताका इतले त्रास कोत्ताले. पूण जेन्ना जेजू ताका सुटका दिता आनी जेजू ताका सांगता, वच तुज्या घरा, वच तुज्या शेजाऱ्यां कडेन, सगळ्या लोकांक सांग हांवें कितें केलां तुजे पासत, बरी खबर सगळ्यांक सांग. तो कितें करता भाव भयणीनो, तो वेता आनी आपले खातीर कितें व्हडल्यो वस्तू भरल्यात, तो 10 नोंगरांनी वचोन तो सगळ्यांक परगट करता. आनी भाव भयणीनो सगलो लोक अजाप जाता, कित्याक तो लोक ताका वळखता. ते जाणो आसले की ताका ताचे बरोबर एक सगळे देंवचार आसले म्हणून, ते जाणो आसले की ताका इतले त्रास आसले म्हणून, ते जाणो आसले की तो एकदम दुखी बरीत आसलो म्हणून, ते जाणो आसले की ताची फामील ताका इतली फामील ताका सजमताली की बाबा हाका कितें जालां, कोण ताका आदार करतलो. पूण ज्या दिसा जेजू ताका सुटका दिता, तो आतां थंयसर फकत आपल्या फामिली कडेन, आतां फकत आपलें काम करपाक, फकत आपलें जेवण करपाक, आपलो बरो न्हिदपाक थंयसर तो वचना. पूण तो आतां आपल्या फामिली कडेन वता आनी तेज्या उपरांत तो त्या 10 नोगरांनी वता आनी सगळ्यांक कोरीत करता कितें जेजून केलां ताचे पासत, को ताका सुटका मेवला. आनी ही बरी खबर आतां भाव भयणीनो तो सगळ्यांक सांगता आनी लोक थंयसर अजाप जाता. आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन आमी पळयलां की जेजून आमच्या जिवितांत कितलें बरें केलां, कितलें बरें केलां आमच्या जिवितांत. ताणें आमकां ताचो पवित्र आत्मो दिला, ताणें आमकां सुटका दिल्या, ताणें आमकां बरी सावूत दिल्या, ताणें आमकां बेसांवनी बोल्लां, ताणें आमची फामील आमकां बोल्ल्या बेसांवनी. वय थोड्यो थोड्यो वस्तू आहात पूण त्योय आमच्यो बऱ्यो जावपाक आमी देवाच्या उतराचेर आमी भावार्थ धरूंक जाय. पूण जें घडलां आमच्या जिवितांत आमी कोणाक सांगलां काय? जें आमच्या जिवितांत बरें घडोंक ना, जें आमच्या जिवितांत किटकिट चलता तें आमी किटकिट कोत्ता सगल्या कडेन, हें जावंक ना, तें जावंक ना, हें जावंक ना. पूण जें आमी जेजून केलां तें आमी दुसऱ्यांक सांगता काय? आमी खरेंच जेजूक आर्गां आनी वाखाणणी दिता काय? खरेंच आमी दुसऱ्यांक परगट करता आमची आमची घोवायकी की जेजून ताच्या उतरा वरवीं, आमच्या संमता वरवीं कितें आमी आमच्या जिवितांत घडलां काय? आयज भाव भयणीनो ह्या मनशान ज्या ताच्या बरोबर 2000 दोंगसार आसले, जेन्ना जेजू ताका सुटका दिली आनी ताका सांगलें तूं वच आनी बरी खबर दी सगल्यांक, तो गेलो आनी जेजूचें उतर आयकोन ताणें तें उतर पाळलें. आयज भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी एक बरी खबर जेजूची सगल्यांक सांगुया की जेजून आमच्या जिवितांत कितें केलां, खंय आमकां सुटका दिल्या, को आमचो संबंद जेशी घड जाला जाल्यार, कित्याक आमी फकत मागणी कोत्ता, आमी धर्म कोत्ता तेन्ना आमचो संबंद आसचो ना. पूण आमी खरेंच देवाच्या उतरान रिगून आसत जाल्यार, हें दिसपट्टें देवाचें उतर आमी आयकता जाल्यार आनी पाळटा जाल्यार, फकत आयकोन आमी आमकांच फटयना जायत जाल्यार, तर आमी हें उतर आयकता तें पाळटा जाल्यार, खरेंच हें सैतिवंत जिवीत जियेता जाल्यार बरी खबर दुसऱ्यांक दिवया. जेन्ना कोण केक करता आनी लोक म्हणटा बरी केक केल्या, म्हाका जरा रेसिपी दिताय, म्हाका सजमणी दिताय खंय केक करपाक, आमी सगळ्यांक सांगता हें करूंक जाय, हें करूंक जाय. तेच भाशेन आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवया. आमी तें उतर पाळना जाल्यार आनी बरी खबर सगल्यांक दिवन जेजूचें राज परगट करपाक, जेजूचें राज फुडें सरपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडूनदारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकट तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आवडयता.